सोपवसुली निविदाच्यो फायली ना म्हूण 1 कोटी परस चड लुकसाण जालां आनी ह्या संदर्भात FIR नोंद करचो अशें मडगांव नगरपालिका मुख्याधिकाऱ्याक निर्देश दिवपी मागणी करपी कागाळ मडगांव शॅडो कावन्सिलान केल्या। DMA कार्यालयाच्या नम्रतायेक लागून मडगांव पालिकेत भ्रष्टाचाराचो वावर चालू आसा असो आरोप करून DMAच्या कार्यालयांत प्रतिनिधित्व सादर केल्ल्याची माहिती सावियो कुतिनो हांणी दिल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। Director of Municipal Administration, demanding that the DMA gives directions to the Chief Officer of Margam Municipal Council to file an FIR before the police station for the missing file, software tender missing file. Or e-file, software tender missing झाल्ले आसा since March 23. अनेक ह्या मिसिंग फायली खातीर मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिलाक 1 करोड सुमार लॉस जाला आज पासून। सांगपा म्हळ्यार जे सॉफ्टवेअर टेंडर म्युनिसिपालिटीन डिपार्टमेंटली कलेक्शन सुरवात केल्ली आसा जुलय 22 साकून आनी जो इनकम येता थ्रू दिस डिपार्टमेंटल कलेक्शन इज अराउंड 4.5 lakhs to 5 lakhs मॅक्सिमम पर मंथ। आनी सॅलरीज चोवपाक गेले जाल्यार जे स्टाफ एंगेज केल्ले आहात त्यांची ग्रॉस सॅलरी फारीक करता पळयत जाल्यार कितलोच अमाउंट जाता 4 ते 5 लाख। सो फायनली कलेक्शन जो रेव्हेन्यू म्युनिसिपालिटी येता तो 0। सो जुलय 22 टील सप्टेंबर 23 1 वर्स मायर जाल्ले। सो इतलो याचा नियरली 1 करोड सुमार म्युनिसिपालिटी लॉस जाला। 28 फेब्रुवारी 2023 टेंडर केल्लो म्युनिसिपालिटीन 77 lakhs बीड केला अपसाइड बीड 1 वर्सा खातीर, दॅट इज 1 एप्रिल 23 टील 31 मार्च 24। आनी कोण बिडार येवना म्हण ते ऑप्शन जावपा पावना। 14 मार्च हें आशिल्लें ऑप्शन आशिल्लें पूण तें जावना आनी त्या दिसा पासून फायलूच मिसींग जाल्ला। कित्याक एक हें आसता जेन्ना सपोज कोण येना बिडार येना जाल्यार तो फ्रेश ऑप्शन करपा पडटा, पूण फ्रेश ऑप्शन करपा पडटा म्हण ती फायलूच ना केल्ली आसा। आनी आमकां एक सामकें कॉन्क्रीट हें आसा कन्विक्शन आसा की म्युनिसिपालिटी भितर कांय वेस्टेड इंट्रस्ट आसा तांकां नाका हें टेंडर जाल्लें, कित्याक तांचोय हातभार आसा हांगा कलेक्शना भितर आनी म्युनिसिपालिटीचो लॉस त्या कारणाक लागून जाता आनी त्या खातीर ही फायल आहा ती मिसींग केल्ली आसा।